सिच्युएशन कशें आसा की आमकां सांगलें की हांगा परत गोवा मायल्स जाता आनी तो बी आमच्या कावंटराचेर 29:30 जो आमकां दिल्लो पळय जो पयलीं गोवा मायल्साक 29 आशिल्लो पळय सरान सांगलेलें की तो थंयच्यान काडटा आनी तुमकां दिता म्हणून सांगलें आनी तशें दिल्लें बी 1 वर्स जालें आनी परत हांगासर परत गोवा मायल्साचे भूत येयले म्हणून आमी सगळे 350 लोक जे आसा पळय ते सगळे लोक आमी काल मिटिंगेक गेल्ले आनी सांगपाक गेल्ले की बाबा थंय तो हाडूं नाका म्हणून कित्याक लास्ट टायम पासून जेन्ना पळय तेंच्यांनी तो 29 थंय आशिल्लो पळय सदांच झगडी जाताली आमी ताका गोवा मायल्साक ओपोज करूंक नासलेलो आमकां इतलेंच म्हणणें आसलेलें की आमच्या कावंटराच्या देगेक नाका सो आमची ती डिमांड आसलेलो आनी अजुनूय तोच आसा आनी आयज सरान हांगासर येवन मोविन सरान हांगासर येवन तेणी सर्वे केलो आनी सर्वे केल्या बरोबर आमी ताका सांगलें की आमच्या देगेक नाका सो आतां कितें जालां 32, 31, 30 आनी 29 अशे 4 कावंटर आसा 32चेर तेंच्यांनी सांगलां की गोवा मायल्साक घालता आनी आमकां 29 जो आमचो आसलेलो पळय तोच आमकां दिता प्लस तेणी आमकां अशें आश्वासन दिलां आनी आयजूच तेणी करता म्हटलां 26 नाल्यार 25 जो आसा पळय 27 तो आमकां दिता म्हणून सांगला एडिशनल नॉट एडिशनल आमच्या कडेन पयलींय बी 2 कावंटर आशिल्ले तेच्या उपरांत आमकां शिफ्ट केले आनी तेच्या उपरांत आनी म्हणजे परत 2 कावंटराचे 2 कावंटर जाल्ले म्हाका आमकां एक्स्ट्रा आनी दिवंक ना पयलीं 2 कावंटरूच आशिल्ले आमचे आनी पयलीं 31-30 आशिल्ले 31-30 आशिल्ले आनी तेजे उपरांत आमकां 30 आनी 29 म्हणजे 29-30 जाले जॉयन जातले केला आमी गोवा मायल्साक जॉयन नासले ना आनी हेच्या फुडें जावचे ना आमी जे प्रिपेड कावंटर जो आसा पळय हो गोवा मायल्स आनी आमकां हो कांयच लागना प्रिपेड कावंटर हो 1985 सून आसा जो ट्रेडिशनल आसा आमचो तो आमी तसोच दवरतले आनी आमकां एपाक जॉयन जावपा जाय कितें जावपा जाय आमी थंय जावचे ना हें आमचें पयलींसून म्हणणें आसा की आमी एपाक जॉयन जावचे ना आमचो जो प्रिपेड आसा तोच प्रिपेड आमी दवरतले तुमी तुमचें एप करपाचें कितें आमी सांगलां जर तर फुडें डिजिटलूच जावपाचें आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी ती ट्राय चल्लेली आसा की युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशनाचो एप जो प्रिपेड एप जो आसा पळय तो आमी आमचो 350 लोकांचो काडपाचो आसा आदी हांव एअरपोर्टार आयिल्लो स्वताचें इन्स्पेक्शन करपाक कावंटर कशें ऑपरेट जाता आमचे टॅक्सी भावांचे प्रॉब्लेम समजून घेवपाक आनी मागीर सांजचो हांव तांकां मेळ्ळो आनी ते व्हडले संख्येन आयले म्हाका दिसता तांकां जे हांवें पटोवन दिला तांकां पटोवला कित्याक इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी हांव तांकां वयल्यान सांबाळपाक करता कित्याक फुडाराक इट इज अ डिजिटल फुटप्रिंट ऑल द वे एप टॅक्सी येतलीच आज ना फाल्यां ना परवां कितले दीस आमी पोस्टपोन करतले आनी एज एगेन्स्ट दीस बॅकग्रावंड आमी समजून घेवपाक जाय मोपा एअरपोर्ट रेडी जाता इट इज अ प्रायवेटली रन GMR operated airport going to be now when that is going to happen we don't want Dabolim to suffer from any infirmity app taxi na only prepaid taxi asa अशें आमकां नाका तेणी बरे भाशेन समजून घेतला तेंचे थोडे विशय आशिल्ले एक कावंटराचो आशिल्लो झगडी जावपा नाका म्हूण गोवा मायल्स तरी हाडटा जाल्यार गॅप आसपा जाय तो आमी वेवस्थीत केला आनी तांकां एक कावंटर हांगा दिला तुमच्या फाटल्यान आनी एक मुखारूय दिवपाक केला ऑफिशियली आमी दिवपाक केला आमचे माननीय डायरेक्टर मिस्टर राव तेय एग्री जाल्ले आसा आनी आमचे डायरेक्टरूय आसा हिंगा राजन आमचे MD आसा नेटो घाटे आसा कदंबा तर्फेन आमचे टॅक्सी ऑपरेटर आमचे दोगोय आसा बाब प्रसाद प्रभुगांवकर आनी विद्या आमचो बाब संजय नायकूय आसा सो इट इज अ मिटींग ऑफ मायंड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम हे प्रॉब्लेम सगळ्यां जाता फाल्यां अशें जावपा जायना डबोलीम येयल्यार टॅक्सी प्रॉब्लेम आय वॉन्ट दीस टू बी थिंग ऑफ द पास्ट आमचे पुलीस ऑफिसरूय आसा राहुलूय आसा तेकाय हांवें सांगलां भायर कोण टावट म्हाका दिसपा जायना हांव स्वताचो येतलो मॉनिटर करपाक आनी एकूय हांवें टॅक्सीवाल्यांक सांगलां तेंचे कितें पळय काळजी तांकां आसा हें प्रॉब्लेम जाता एक आख्खो दीस हांव येवन रावतलो हांवें डिसायड केला डायरेक्टराकूय सांगलां म्हाका पळोवपा जाय हाव इट ऑपरेट्स एज फार एज ट्रान्सपोर्ट इट इज हाय टायम वी पुट इट इन टोटल ऑर्डर नाल्यार दाबोली मीन्स किओस हें म्हाका नांव नाका टुमोरो मोपा विल से वी हॅव डन एवरीथींग सो वेल फाल्यां बिकॉज ऑफ टॅक्सी सर्वीस ऑर मेस इन ट्रान्सपोर्टेशन आय डोंट वॉन्ट अ सिच्युएशन वेअर एवरीबडी वील प्रिफर फ्लायींग डावन फ्रॉम मोपा बिकॉज टुडे डिस्टन्सीज आर नॉट अ प्रॉब्लम इन गोवा ताका लागून आय वॉन्ट टू कीप द प्रायमसी ऑफ दाबोली एअरपोर्ट गोईंग आय वॉन्ट दीस एअरपोर्ट टू रन सायड बाय सायड दॅट्स वाय आय हॅव टेकन दीस इनिशिएटीव एंड आय वॉन्ट implementation also in the earliest possible time. Even now I am going to Bombay, I will be coming back tomorrow. पण हांवें तरी आसतना कितें सांगलां म्हाका हिंगा प्रॉब्लेम बिलकुल नाका इनॉग्रेशन दोकू ना कावंटर खाली करून ते हँड ओवर करून जाता तितले बेगीन चालू करपाक एक 2 दीस
we have to show everyone that we are also rising to the occasion to make everything smooth, keep the primacy and the importance of our Dabolim airport on top, because it is one of the best airports of Airport Authority of India, having at present the highest footfall. It's always among the three. Pandemic time सुद्धा त्यांनी बरी सर्विस लोकांक दिल्ली आसा. As against that background, this airport has to survive, will survive, but little tweaking that has to be done. As far as taxi services are concerned, we are doing it, and I am very grateful to the leaders of the taxi union, whether it is Vidya, whether it is Prabhu Gaonkar, whether it is Sanjay. They have come on board, understood the reality, and I am grateful to all other taxi people. काल ते येयले, पहिले येता आसतना तेंचे मनां दुसरी आसली. हांवें तांकां स्वताचें एक्सप्रेशन दितकच तेंचे मनां मातशें बसली. सॉफ्ट कितें तें रियलायज जालें. We are not here to trouble anybody or anybody's interest which will be affected. We want them to earn. Airport is there to run, so that taxi service run, all other services run. हे आमचे हेतू जावन आसा. ताका लागून हांव समजता all's well that ends well. This is almost ending well. Tomorrow, day after, when counters start operating smoothly, I think